नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत असा गोमंतक टीव्हीन. हा विनायक सामंत. आम्ही असा इफ्फीक आणि इफ्फीक एक इंडियन पॅनोरमान कोंकणी मुवी सिलेक्ट जाला. त्या मुवीचें नाव जावन आसा सावट आणि गोंयाच्या भुमीन शूट जाल्ले, गोंयकारांनी तयार केल्लेले हे मुवी सावट इंडियन पॅनोरमाक सिलेक्ट जावन आतां ते आयज तेचो प्रिमियर जाल्लो आसा. आमच्या वांगडा तेचे डायरेक्टर आसात, त्यांच्या वांगडा आमी भासाभास करूया, जाणून घेवया मुवी बद्दल कशी प्रोसेस आसली, कितें आसली, तांकां कितें दिसता, तेंची कितें फिलिंग्स आसात त्याच्या बद्दल जाणून घेवया. आमच्या वांगडा आसा शेटकर सर जे डायरेक्टर आसा आणि शिवम हरमलकर आसा. दोगां कडसून जाणून घेवया. सगळ्यात पयलीं सर तुमकां विचारता, हांव तुमचें स्वागत करता पयलीं म्हटल्यार आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या कार्यावळीन. तुमकां हांव पयलीं विचारता की रेड कार्पेटाचेर जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना शिवमान एक सांगलें की सावट ही 5 वर्सां पयलींची गजाल आसा. सो एक हेच्या फाटले 5 वर्सां कितें तें मातशें आमकां सांगचें. सांगचें म्हटल्यार खंयची स्टोरी एका दिसान बरोवन जायना, किंवा त्या जर ती बरी स्टोरी जातलो जाल्यार ताका एक जशें कितें म्हणटा की एक फळ पिकपाक ताका जो टायम लागता पळय न्हू, त्याच प्रमाणे खंयची स्टोरी जावपाक ताका टायम लागता. सो ही 5 वर्सां पयलीं एक्चुली म्हजी स्क्रिप्ट बरोवन म्हजे कडेन आसलेली 5 वर्सां पयलीं, आनी ह्या स्क्रिप्टीक खूब तरेन ताका वेगवेगळे ड्राफ्ट बरोवन जाले, वेगवेगळे तरेन ती काणी बरोवन जाली. म्हणजे सादर जाल्यार तो म्हाका दिसता जवळ जवळ 5वो तो 6वो ड्राफ्ट आसा. सो ताका 5 वर्सां ती स्टोरी घडपाकूच ताका टायम गेलो. ताका खूब टायम लागलो ती शिजपाक तो स्टोरी. तातूंतले कॅरेक्टर हळू हळू जिवंत जायत गेले. जिवंत ह्याक लागून म्हणटा की जेन्ना तुजो पयलो ड्राफ्ट जो आसलो तो खूब मॅकॅनिकल आसलो, खूब ड्रॅमॅटीक असो आसलो. जसो आमी नाटकांतले कॅरेक्टर म्हणटा किंवा एक फिक्शनल म्हण किंवा आर्टिफिशियल कॅरेक्टर अशें तसो काही फ्लेवर आसलो. पण आतां जेन्ना ते फिल्म जे घडोवन जेन्ना स्क्रिनीर आयला तेन्ना तर कळटा की ते तातूंतले कॅरेक्टर खूब जिवंत जाल्या. ज्या सिच्युएशन जी तांच्या लायफांतली आसा ते लायफान इतले मर्ज जाल्ले आसा की ते पळोवपाक दिसता की ना खरेंच हें म्हज्या लायफान घडलेलें काय, म्हज्या लायफान घडलां आसतलें काय, किंवा म्हाकाय हें खंय तरी कनेक्ट जाता. हो असो रिस्पॉन्स आमकां ऑडियन्सा कडेन मेळ्ळो, जो म्हाका स्वताक सुद्दां खूब फावटी फील जाता की ही सिच्युएशन म्हाका खूब लागीं आसा. सो अशे तरेन ताका 5 वर्सांचो टायम लागलेलो आसा. आणि दुसरो म्हजो प्रश्न की तुमी शिवमाक सोदलो कसो? एक्झॅक्टली ऑपोजीट आसा एक्चुली हो क्वेश्चन. शिवमाक हांव बिकॉज तो म्हजो एक्चुली जो नातू लागता म्हजो ग्रँडसन म्हटल्यार जाता, जाका इंग्लिशीन आमी नॅफ्यू म्हणटा आनी कितें म्हणटा. बट हय, हांवें ताका सोदूंक ना, ताणें म्हाका सोदून काडलो. की तो स्वता फोटोग्राफी करपी मनीस, तो शिकून आयिल्लो आसा, आनी हांव थिएटर केल्लो मनीस. हांव आतां थिएटर शिकयता भुरग्यांक. सो गेली 25 वर्सां हांव सातत्यान थिएटर करता, नाटकां बरयता, नाटकां डिरेक्शन करता. फिल्मां जेन्नाच्यान इफ्फी गोंयांत सुरू जाला तेन्नाच्यान हांवूय फिल्मां पळयता. आनी फिल्माची ऑफकोर्स नाटक आनी फिल्मां ही चड कितें पयसुल्ली गजाली न्हू, सामकी लागची आर्ट आसा तें. सो त्या खातीर हांव तातूंत आसलो. आनी हाका लागून शिवम स्वता फोटोग्राफी करून आयिल्ल्या कारणान ताणें म्हाका एप्रोच केलो की आमी कितें तरी करुया जें आमी इंडियन पॅनोरमा खातीर आमचें फिल्म म्हाका आपल्याक तरी करपाक जाय. सो कितें आसा काय म्हणून. एंड वेन म्हणजे यो उलोवया ह्या गजालीचेर. आनी जेन्ना आमी बसले तेन्ना हांवें ताका म्हाजी 4-5 स्क्रिप्टी सांगल्यो आनी तातूंतल्यान ही स्क्रिप्ट पिकअप जाली. सो हांव ताका सोदूंक वचूंक ना, बट ही केम टू मी. जशें कितें म्हणटा तशें म्हाका खूब उमेद आसली, म्हाकाय फिल्म करपाचें आसलें, जसो म्हाकाय ताण आसली. पूण जर हांवें ताका जर हांव न्हय अशी दिली, न्हय म्हाजे कडेन आयली अशी जालें की म्हजी ताण भागोवपा खातीर. आनी ताका जर दिसता हांव न्हय जाल्यार हांव ताजे कडेन पावलो. सो इट इज एकमेकाक मेळप अशें जाल्लें आसा. कोइन्सिडन्स म्हणटा येता. शिवम हरमलकर, सगळ्यांत पयलीं तुजें अभिनंदन. आणि म्हाका फील प्रावड जाता कारण तूं एक बिचोलकार आनी हांवूय बिचोलकारूच आसा. सो बिचोलचो एक तरणाटो आनी त्या तरणाट्याचें पिक्चर इंडियन पॅनोरमान इफ्फीन सिलेक्ट जालें, हेचो खरोच अभिमान आसा. तुजें इतक्या यंग एजीन तुवें फिल्म डिरेक्ट केलें आनी ते इफ्फीच्या इंडियन पॅनोरमान सिलेक्ट जाता, कितें दिसता तुका? सांगपाचें म्हटल्यार आमची जर्नी 2019 स्टार्ट जाल्ली. त्या दिसा 2019 वी मेड अ फिल्म जी 72 आवर्सान आमी कंप्लीट केल्ली. अँड फॉर दॅट फिल्म वी वॉन अ बेस्ट स्टोरी. आतां 5 वर्सां हांव भायर गेलो शिकपाक, पुण्या आसलो,
थंय हांवें खूब कितें शिकलें. बट ज्यो स्टोरीज आसल्यो त्यो सगळ्यो म्हाज्यो बिचोलच्योच आसल्यो, त्यो सगळ्यो गोंयच्योच आसल्यो. सो 5 वर्सां मागीर एक विचार येयलो की कित्याक करपाची ना फिल्म, आनी करची जाल्यार इंडियन पॅनोरमाकूच करची. तर म्हाजो कोर टॉपीक इज विज्युअल्स. हांव सिनेमॅटोग्राफी फोटोग्राफी करता, आनी तेन्नाच ही जोडी जुळ्ळी आमची म्हणूं येता की सर थिएटरान आसले, तेंच्यांनी परफॉर्मन्स कॅरेक्टर्स सगळे हँडल केले, आनी म्हाजें काम आसलें की हाव टू गेट इट ऑन स्क्रीन. सो स्क्रिनीर हाडपाचें काम, आनी हो परफेक्ट मॅच जावन वी डिसायडेड टू मेक सावट. आनी सांगचें म्हटल्यार आतां फोटोग्राफी आमी खूब उलयले, तर फाल्यां हांव इंडिया रिप्रेझेंट करता चायना फॉर अ फोटोग्राफी एक्झिबिशन. तर अशीच आमची सुरवात जाल्ली ती 2019 डेली येवप इफीक, टिफीन घेवन येवप, एक सकाळीं 9 स्टार्ट करप फिल्म, दनपारां टिफीन खावप ते गाड्या कडेन रावन, आनी रातचो 12 घरा वचप. हो दीस इज मोर लायक वारी टू मी, पिलग्रिमेज एक, जी 5 वर्सांच्यान चालूच आसा. म्हाका सांग, हे मुवी एक ब्लॅक एंड व्हायट आसा अशें म्हणटा. जेन्ना मनशाचें लायफ कलरफूल आसा तेन्ना तुका कशें सुचलें की हे ब्लॅक एंड व्हायटान दाखोवपाचें? तर ब्लॅक एंड व्हायट असो विचार घेवन हांव फुडें वचूंक ना. बट जेन्ना नरेटीव डिमांड केलो की बाबा हां, लायफ इज नॉट अबावट व्हायट एंड ब्लॅक, इट इज अबावट द ग्रे स्केल. जे 4 कॅरेक्टर्स आसा न्ही, दे रिएक्ट टू सिच्युएशन. थोड्यां खातीर ते बरोबर आसतले, थोड्यां खातीर ना. बट यू कॅनॉट से तेका बरोबर म्हणजे एवरी वन हॅज देअर ओन फेअर एंड अनफेअर. सो त्या खातीर वी डिसायडेड टू मेक दीस फिल्म इन ब्लॅक एंड व्हायट. आनी जसो सावटचो मिनिंगूच ग्रे स्केल आसा, ग्लुमी, कोंकणी शब्दाचो. सो दॅट्स वाय वी मेड इट इन टू ब्लॅक एंड व्हायट. सर, एक तुमकां क्वेश्चन म्हाका विचारपाचो आसता की दो इट इज युअर नेफ्यू ऑर वॉट एवर इट इज, रिलेशन तुमचें लागता, खंयच्या यंग भुरग्याचेर किंवा यंग डिरेक्टराचेर विश्वास दवरप सदींच डिफिकल्ट जाता खंयच्या हांकां. सो तुमी जेन्ना ही जबाब दिता तेन्ना तुमी म्हटलें की शिवमान तुमकां सोदलें आनी ताणें सांगलें की आपूण इंडियन पॅनोरमा खातीर करतलो. नो, वॉट फर्स्ट कम टू युअर मायंड? ना, शिवमा बाबतींत कित्याक शिवमा जो फोटोग्राफी कॉलेजीक जो गेल्लो तो वयच्या पयलींच्यान आय नो वॉट इज शिवम, म्हणजे कारण ताका थंय धाडपा खातीर जी कितें मोटिवेशन जाय आसलें तें एक्चुली म्हजे कडल्यानूच गेल्लें. कारण कित्याक तेजे आवय बापूय वॉज व्हेरी कन्फ्यूज अबावट की ताका त्या फोटोग्राफीक धाडचो काय ना. डिस्कशन म्हज्या वांगडाच जालें, कारण आय एम बिईंग इन अ फील्ड ऑफ थिएटर फॉर मेनी इयर्स. तांकां सजेशन म्हजे कडल्यान आसलें. सो आय न्यू हिम फ्रॉम द चायल्डहूडाचें. आनी जसो ताणी ग्रो केलो ताजो म्हाका तसो फीडबॅक आनी ताजो रिपोर्टींग म्हजे कडेन आसलो, कारण आय न्यू हाव ही इज डुईंग. इनफॅक्ट कोरोना टायमार ताणें तशें म्हजे कडेन थोड्योश्यो क्लासीसूय केल्ल्यो की आपूण डायरेक्शन कशें करूं काय म्हणून. आनी ही वॉज व्हेरी क्युरियस अबावट नोईंग हाव थिएटर वर्क्स, कारण तो विज्युअल आर्टांतलो आसलो किंवा फोटोग्राफींतलो आसलो तरी आनी तो ऑलवेज क्युरियस आसता शिकपा खातीर. म्हाका ताजे बाबतींत एक कॉन्फिडन्स आसलो की तो जें कितें करता तो डेडिकेशनान करता. ताजें डेडिकेशन आनी ताजें डिसिप्लीन कामांतलो हांवें ताजो कशें आसा की खंयच्याय, आनी तो व्हडल्या व्हडल्या आर्टिस्टां वांगडा काम करता. म्हजे तरी सुद्दां एक्सपिरियन्स कमी आसा, ताजे परस ताजो यंग एजीचेर एक्सपिरियन्स ताजो चड आसा. आनी जेन्ना तूं व्हडल्या व्हडल्या आर्टिस्टां वांगडा काम करता तेन्ना तो मनीस रिस्पॉन्सिबल आसल्या शिवाय ती कामां जायना, आनी ते आर्टिस्ट तांकां तशें लागीं धरिना. सो हो पॉयंट म्हाका खबर आसलो. आनी बिईंग अ टिचर, हांव स्वता थिएटर शिकयतां. सो म्हाज्या खातीर यंग भुरगे, यंग टॅलंट्स आनी यंग मायंड्स ही खूब हांवें हँडल केला. सो म्हाका तांच्या वटेन एक्चुली म्हाका चड अपुरबाय आसा, कारण कित्याक आमच्या एजीचेर आमचे एजी वयले आसा ते खूब पिकल्यात आनी जाणटे जाल्यात, कारण तातूंत ते एन्थुजियाजम मेळना. आनी एक प्लस पॉयंट जाता जेन्ना तूं यंग मनशा वांगडा काम करता, तुका तुजी एनर्जी डेवलप करची पडटा तांकां कॉप अप करपा खातीर, कारण तांची यंग ब्लड आसल्या कारणान तांची एनर्जी खूब हाय आसता. आनी ताज्या वांगडा कॉप अप करतलो जाल्यार ऑटोमॅटिकली तुज्या भितर तो एक एनर्जी येता आनी तूं सुद्दां एक एक्टिवली काम करपाक पावता. हो पॉयंट म्हज्या लक्षांत आसलो. आनी तें फिल्म कशें जातलें, बरें जातलें, वायट जातलें ही मागीरची गजाल, कारण तातूंतल्यो खुबश्यो गजाली म्हज्या हातान आसल्यो. बिकॉज आय एम द रायटर, एज अ रायटर ऑफ द स्क्रिप्ट खुबशे 90% पार्ट म्हज्या हातान आसलो, जो हांवें एकदां ऑन पेपर क्लियर केलो म्हणजे तो तातूंतल्यान भायर वचपाना ही म्हाका गॅरंटी आसली. शिवम, म्हाका विचारपाच्या ह्या डिरेक्शना बाबतींत की ग्रँड अंकल तुज्या वांगडा आसा, जेन्ना कुठे डिरेक्शनाक उबो रावतालो किंवा जे कितें फिल्माचो प्रोसेस चालू आसलो, कितें डटपण आसलें की ग्रँड अंकल आपल्या वांगडा आसा किंवा तें रिलेशन खंय तरी मदीं येता? ना, आमचो हो प्रोसेस खूब पयलीं क्लियर जाल्लो. जेन्ना आमी डिसायड केल्लें की फिल्म, इट वॉज डिसायडेड की आमा म्हणटा हांव तांकां, आमा वील हँडल द एक्टर्स, आय वील हँडल द स्क्रीन. सो आमी एकामेकाच्या वाटेन चड घुसोंक ना. सो आमकां तो हायरार्की प्लस आमचो फिल्म डिल्स विथ द हायरार्की, सो हायरार्कीचो प्रश्नच नासलो. आमच्या सेटार इक्विवलंट, एवरी वन वॉज इक्वल. तूं गॅफर आसूं, लायट बॉय आसूं, कोणाक काय ना, एवरी वन इज इक्वल. एवरी वन्स क्रिएटीव विजन वॉज एक्सेप्टेड. कोणाक कसो ना किंवा तशें काय इश्यूज जावंकूय ना. आनी 3 दिसाचो म्हटल्यार ती 50 वरां विदावट जॅम सगळ्यांनी काम करप.
ती इक्वॅलिटी आसप, ती एनर्जी आसप, इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. शिवम म्हाका सांग, खूप यंग एजीन हे अचिवमेंट आसा तुजे, जशें तूं म्हटलें की फाल्यां तूं चायनाय रिप्रेझेंट करता, इट इज युअर ऑल्सो अचिवमेंट. तुका पळोवन खुबशे तरणाटे अशा प्रकारचे फिचर फिल्म्स करपाक सोदतले आता किंवा लागले आसतले सोदपाक, तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? तर स्टोरीज खूब आसा, वी जस्ट हॅव टू फायंड आउट खंयची स्टोरी आमकां करूंक जाय, खंयची स्टोरी आमकां व्हडल्या स्क्रिनीर हाडूंक जाय. म्हाका दिसली ही स्टोरी हांवें चूज करूंक जाय. तर इट्स जस्ट यू जस्ट हॅव टू मेक फिल्म्स, आनी काय उपाय ना तुका. इफ यू वॉन्ट टू, इफ यू लव सिनेमा इतलो तुका, इफ यू लव सिनेमा सो मच यू कांट हेल्प युअर सेल्फ टू मेक वन. येस सर, जर यंग भुरग्या खातीर जी प्रश्न शिवमाक विचारलो तो जरी ताणें आन्सर केलो तरी हांव आनी एक पॉयंट भितर एड करूंक सोदता की यंग मायंड्स आसा तांकां एक्चुली डोंट थिंक अबाउट की यू आर यंग ऑर दुसरो कोण आसा तो सिनियर आसा किंवा एक्सपिरियन्स खूब आसा. इट इज ओन्ली अबाउट डिसिप्लीन. आपलें काम आसा पळय तें डिसिप्लिनान करप, इतलेंच जर तूं फॉलोअप घेत जाल्यार, बिकॉज डिसिप्लिना शिवाय खंयचेंच काम जायना, सुरू जायना आनी तें सोंपायना. सो डिसिप्लीन हो एक जर प्रकार आपल्या कामान जर धरलो यंग भुरग्यांनी, जाल्यार तेजें खंयचेंय काम करता तें अल्टिमेटली सक्सेसफूल आसूं किंवा अनसक्सेसफूल आसूं, पण तें काम बरें जातलें. तें फेल सुद्दां जालें तर तें बरे तरेन फेल जातलें. सर, एक तुमकां लास्ट क्वेश्चन म्हाका विचारपाचो आसा की आमी पळयता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो जाता, तशेंच बाकीच्यो रिजनल इंडस्ट्री आतां ग्रो जावपाक लागल्या. कोंकणी इंडस्ट्री आत्तां खंय तरी ग्रो जाता अशें म्हणूं शकता आमी. पूण ही कोंकणी इंडस्ट्री जर ग्रो जावपाक जाय एज द बॉलिवूड, टॉलिवूड अशा प्रकारे जर ग्रो जावपाक जाय जाल्यार तुमी थिएटर्सान आसा म्हणून तुमकां क्वेश्चन विचारता, तुमकां कितें दिसता की खंयच्या गजालींची गरज आसा सद्या? सांगचें म्हटल्यार कोंकणी भाशा ह्या भाशेचो सगळ्यांत पयलो प्रॉब्लम एक्चुली आसा पळय न्हू, ताजें लिमिटेशन, ताजी जॉग्राफिकल कंडिशन अशी आसा की खूब कमी सुवातींनी उलयली वता आनी जाणा जावन घेतली वता किंवा ती कळटा लोकांक. पण ताचो एक प्लस पॉयंट असो जाल्लो आसा की आयज कोंकणी भाशीक जे लोक आसा ते जगभर पातळलेले आसा. आयज गोंया भायरूच न्हू तर इंडिया भायर आमचे कोंकणी भाशीक लोक हे चड आसा. फक्त कितें आसा की आमच्या मातयेंत स्टोरीज भरपूर आसा. जशें उदय शिवमान म्हणटा की हांगा स्टोरीज खूब आसा. आमच्या हांगासर फोक भरलेलो आसा. आमच्या हांगासर क्रिस्तांव आसूं किंवा हिंदू आसूं, आमच्या प्रत्येकाच्या कल्चरान हांगासर स्टोरीज आसा, मायथॉलॉजिकल स्टोरीज आसा, आमच्या मातयेंतल्यो घडलेल्यो रियलिस्टीक स्टोरीज आसा. ह्यो स्टोरी जर फक्त ते घेवन जर भायर सरत आनी भाशेचो विचार न करता कोंकणी आसा किंवा हें करता, फक्त जशी फिल्माची जी भाशा आसा ती वापरून जर ती स्टोरी पावोवपाक ट्राय करत. कारण कित्याक आयज हांव स्वता पळयता की हांव नॉन भाशीक जी आमची आमकां हिंदी इंग्लीश किंवा जे आमकां कळटा त्या भाशेच्या भायली सुद्दां आमी फिल्मां पळयता. जर्मन आसूं ती, ताजे भायर खंयची ऑस्ट्रेलियन आसूं, जी भाशा आमकां कळना त्यो आमी पळयता. सब टायटल नासून सुद्दां ती एकदां फिल्मां बिकॉज ऑफ दॅट लँग्वेज ऑफ द कॅमरा, फिल्माची जी भाशा आसा ती इतली सादी आसता की कारण तातूंत खूब इजी आसता. ती भाशा एकदां कळ्ळी की तुजी स्टोरी लोकां मेरेन ऑटोमॅटीक पावूंक शकता. आनी आयज तर लोकांक भाशेचो व्हडलोसो पडलो ना. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हेरी कॉमन ऑडियन्स, म्हणजे सामके जे कॉमन ऑडियन्स आसा, लेमेन ऑडियन्स आसा, जेंच्या खातीर भाशे शिवाय दुसरो पर्याय ना, जाल्यार तांच्या खातीर आमकां कितें तरी वेगळो पर्याय सोदचो पडटलो जे तांकां जाय तसली भाशा सादी सुटसुटीत करपा खातीर करची. पण मागीर प्रॉब्लम येता कितें की ऑडियन्स आमकां इतलो मेळना. सो रायट नाव म्हाका दिसता आमी पॅरलल सिनेमा म्हण किंवा कॉम्पिटिशनल लेवलाचे सिनेमाज आसा पळय न्ही ते करीत जाल्यार आनी आमच्यो ज्यो मातयेंतल्यो स्टोरी आसा त्यो लोकां मेरेन व्हरत जाल्यार सद्या आमची जो पाया, जो आमचो बेज आमच्या फिल्मा खातीर जाय तो बरे तरेन जावं येता अशें म्हाका दिसता. आतां एकूच एक कोटान समअप करपाक आनी जस्ट सांगपाक की म्हणजे गोदार्दान खूब पयलीं सांगलेलें की सिनेमा इज अ फेअरवेल टू लँग्वेज, लँग्वेज इज अ नेवर अ बॅरियर टू सिनेमा. आणि जशें तुमी म्हटलेलें, म्हाजी एक रिक्वेस्ट म्हणू शकता किंवा एक इच्छा की आमच्या एज्युकेशन सिस्टमान, करिक्युलमान वी नीड कोर्सीस लायक सिनेमा एप्रिसिएशन ऑर फोटोग्राफी, मे बी वन्स अ मंथ, बट इट वील गिव अ ह्यूज बूस्ट. आणि जशें तुमी आतां सगळ्यांक कळत आसतलें की गोंयान इंडस्ट्री येवपाची आहा, इट वूड मेक शुअर त्या इंडस्ट्रीन काम करपी लोक बी गोंयकारूच आसतले इफ दे आर सर्वड वीथ दीस एज्युकेशन, सिनेमा एप्रिसिएशन, फोटोग्राफी एट द व्हेरी अर्ली एज. येस, थँक्यू व्हेरी मच शिवम आणि शेटकर सर, तुमचे खूप आभार, अभिनंदन तुमचे ह्या फिल्मान
पिक्चर येयले फुडल्या इफ्फीन तुमचे पिक्चर यो आनी इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनान सिलेक्ट जावं अशें आमी मागता. तर हे असले सावट या मुवीचे डिरेक्टर्स शिवम हरमलकर आणि शेटकर सर. आणि त्यांनी खूप बऱ्यो गजाली सांगल्यो. शिवमान सुद्दां खूप बऱ्यो गजाली सांगल्यो की एज्युकेशन सिस्टमान अशा प्रकारचे विशय येवपाक जाय. म्हाका दिसता की हेचेर विचार जातलेच आणि अशा प्रकारचे आमी नवीन विशय तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV. म्हज्या वांगडा म्हजो कॅमेरा पर्सन हर्षल नार्वेकर सोबत हांव विनायक सामंत. धन्यवाद.